दिपावली उत्सव समिती विठ्ठलापूर यांच्यातर्फे पहिली आमचा जो असा तो कृष्ण या कृष्णाची पूजन जातले आणि पूजन झाल्यानंतर संघ आम्ही त्याची मिरवणूक काढतले. त्याच्या मिरवणुकीत आमचे बँड असतले, दिंडी असा आणि ती 6:30 वसून म्हणल्यार आम्ही विठ्ठल मंदिर हेचे कडेन येतले आणि थंयसून तो कृष्ण मूर्ती ती आम्ही वाळवंटी व्हरतले. ती वाळवंटी व्हेल्यानंतर सौभाग्यवती जे आसा त्यो दीप प्रज्वलन करतले पाणयान आणि त्याचो कार्यक्रम मागीर पालखी जाल्यानंतर कार्यक्रम सुरू जातलो. हांव सगळ्या भाविकांक नम्र विनंती करता, तशें बोटींत जे स्पर्धेक भाग घेता तेंच्यांनी कसलेच न चुकता न हेच्या बरोबर हे करता तेंच्यांनी आमकां सहकार्य करचें. 2023 ह्या दिसा त्रिपुरारी पौर्णिमे आहा आणि ह्या निमित्तान दिपावली उत्सव समिती विठ्ठलापूर सांखळी ह्या संस्थेन त्रिपुरारी पौर्णिमेच्या निमित्तान जी दरवर्षी साजरो करणारी बोट स्पर्धा ह्या वर्साय सारथी करपाचो निर्णय घेतलेलो आसा. गोंय सरकाराचे कला आनी सांस्कृतीक खातें, GTDC गोवा डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आणि दिपावली उत्सव समिती आणि श्री विठ्ठल पंचायत देवस्थान यांच्या जोड पालवान हो कार्यक्रम 26 नोव्हेंबर 2023 ह्या दिसा साजरो जातलो. ह्या निमित्तान ज्यो बोटीची स्पर्धा जी आसा ही स्पर्धा घेवपाक लागून सगळ्या स्पर्धकांनी ही बोट इको फ्रेंडली आसची असो एक ठराव घेतलेलो आसा आणि गोंय सरकाराच्या कला आनी सांस्कृतीक खात्यान ह्या निर्देश दिल्ले आसा आमकां की ही बोट म्हणटा ती नैसर्गीक वस्तू पासून तयार केल्ली आसूंक जाय, म्हणजेच इको फ्रेंडली आसपाक जाय. हो पयलो मुद्दो आसतलो. ह्या स्पर्धेन भाग घेणाऱ्या सगळ्या पथकांक एक आव्हान आसा, जे स्पर्धक हितून भाग घेतले हितून सगळ्या नैसर्गिक वस्तू पासून तयार करणारे ह्यो बोटी हेचे सर्वेक्षण ज्युरीज म्हणजे जे जज आसतले त्यांचो जो निर्णय आसतलो त्यांचो अंतिम निर्णय आसतलो. ह्या स्पर्धेत पयले बक्षीस 35,000, दुसरे बक्षीस 30,000, तिसरे 25,000, चौथे 20,000, पांचवे 15,000 आणि सिलेक्टेड जे 10 पथक आसतले तांकां जशे परीक्षक सिलेक्ट करतले तांकां प्रत्येकी 5,000 आणि प्रशस्ती पत्र हे सगळ्यांक दिल्ले वतले आणि जे कोण पार्टिसिपेट जाता त्या सगळ्या पथकांक 4,000 रुपया आणि प्रशस्ती पत्र अशें हे प्रदान केले वयतले. ते मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्य प्रमुख पावणे म्हणून आसतले, तशेंच मानाचे सोयरे म्हणून कला आनी सांस्कृतीक खात्याचे मंत्री माननीय गोविंद गावडे, तशेंच टुरिझम डिपार्टमेंटाचे मंत्री माननीय रोहन खंवटे, तशेंच गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचे अध्यक्ष माननीय गणेश गांवकर, आमच्यो पर्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आमदार डॉक्टर दिव्या राणे, तशेंच बाकी स्थानीक सगळे रिप्रेझेंटेटिव्स सगळे हजर आसतले. तेन्ना सगळ्या भावीक भक्तांक ह्या स्पर्धेचो लाभ घेवचो आणि ही स्पर्धा आमकां आनंदान करपाक लागून उमेद दिवची